Public Works Department officials and National Highway Authorities officials to ensure removal of all stray cattle and stray animals from the state highways, national highways and national expressways falling within their respective jurisdiction. Point number 1 there. So second point is the ULB shall coordinate with the Road and Transport Department, Public Works Department officials and National Highway Authorities of India officials and shall undertake a joint coordinated drive to identify stretches of highways and expressways where stray cattle or animals are frequently found, and shall take immediate steps for their removal and relocation of the designated shelters. The cattle and other stray animals so picked up shall be kept in an appropriate shelter or a goshalas, cattle ponds, as the case may be, and provided with all necessary food, water and veterinary care in accordance with the provision of the Prevention of Cruelty Animal Act 1960 and the Animal Birth Control Dogs Rules 2020. Third point is the ULB shall coordinate dedicated highway patrol teams and existing road safety units for convenient surveillance and immediate response to reports of the stray cattle and other animals obstructing roadways. ULB shall submit the following data by 1st December. ये स्टेटा affidavit फाइल करतो चीफ सेक्रेटरी. तो तुमने 3 पॉइंट इम्पॉर्टंट दिला. The mechanism established for removal and sheltering of stray animals from highways. Point number 1. Second point is constitution and functioning of patrol teams. And the third point is the operational status of helpline facilities and installation of signboards displaying the helpline. The 3 point achir amka compliance file करपाक जाय ENA office. It will in turn be chief secretary पे affidavit supreme court and file करतात. Every time I go for सध्याच तरी आमका ट्रॅफिक जाय for our side we have to coordinate and सगळे coordination केलं त्याचं सांगत ना होणार आमची म्युनिसिपालिटीची आमच्याकडे ऑलरेडी आमची एजन्सी आहे ते कॉम्प्लायन्स झाले. आमचं ते स्टेट ऑफिसांना मागच्या लाईटली घेणार सगळे डिपार्टमेंट्स चीफ सेक्रेटरी पनिशमेंट आसा तातूंत चीफ सेक्रेटरी पनिशमेंट कोर्टार उबे रावचे पडले. तातूंत तुमी सगळे रोड्स RTO बिडिओ सगळे लागतात न्ही, सो ताका कॉपी जाले एक सबमीट करात आमी तुमी कोणी लायटली घेतना तारीख घेतली. हांव चीफ सेक्रेटरी जेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना सगळे सेक्रेटरीज प्रेजेंट आसले, ऑल डिपार्टमेंट्स कन्सर्न. बसपाची जागो आसता बट ते पर्टिक्युलर प्लेसीस तुका पावतले ते आसतात बरोबर. आम्ही आमच्या लोकांना लोकल सांगितलं सकाळी खोबरी करता सांजे असतात तेवढं बसता असतं. तू जर आता ते मडगावच्या जर कुंकळे वयता न्हू ताचेर तुका दानेवाडी जंक्शनाचेर आसता. तो तसो एक ते स्पॉट आसता ब्लॅक स्पॉट ते आमचे एक पर्सन घालून करचे पडटले. आणि त्या टिमीन आम्ही आमचो जो आमचे एक नंबर आम्ही नोटिफाय करता. तितून आमकां कितें आसा की प्रत्येक त्या स्ट्रेचाचेर आमकां तो नंबर नोटिफाय करपाक जाय, कॉन्टॅक्ट नंबर. फाल्यां सपोज तुमकां थंय एक रातची गोरवां दिसली जाल्यार त्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करून आमी तांकां कॉन्टॅक्ट करून तो येवन ते एक्शन जावपाक जाय असो तेजो एकूच नंबर आसपाक जाय. एक नंबर टिमीन न्हू मेन म्हणल्यार ती आमचे टीम जाली लोकल आमचे स्टेक होल्डर जाले आनी मागीर गोशाळा तितून आसपाक जाय. सो मागीर हे करून तांकां कॉन्टॅक्ट करून न्हू तो फुडें तेंचो प्रोसेस जावपाक जाय तशें करपाक. 7/11/25 त्यांच्या ऑर्डरीन स्ट्रे कॅटल, स्ट्रे एनिमल्स आणि स्ट्रे डॉग्स हाचे बद्दल काही डायरेक्शनां दिल्ली. तातूंत भितर आमचे एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसलो रिगार्डींग स्ट्रे कॅटल्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. तातूंत आमकां अशें डायरेक्शन आसलें की म्युनिसिपालिटीनी आपले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, नॅशनल हायवेज, PWD रोड्स हांकां सगळ्यांक घेवन सिटींतले जे रोड्स आसा जे मेन रोड्स, नॅशनल हायवेज, स्टेट हायवेज ह्या रोडा वयल्यान स्ट्रे एनिमल काडपाची एक आपली मॅकॅनिझम ठरोवपाची. सो ते डिसायड करपा खातीर आज आमची रोड एंड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स, PWDचे ऑफिशियल्स, म्युनिसिपालिटीचे ऑफिशियल्स
तशी आमची जी एजन्सी आसा जी आमची गोरवांची जे काडपाची आनी तेंची कॅर घेवपाची गोशाळा तेंचेय रिप्रेझेंटेटीव आज हांगा आशिल्ले. सो तांकां ब्रीफ करपा खातीर बेजिकली ही आयची मिटींग दवरली. किती डिफिकल्ट सांगला गोशाळा गोशालाचो एक म्हणल्यार आमी पयलीं तुमकां सगळ्यांक मिडिया मार्फत क्लॅरिफाय करपाक शकता की आमी गोशाळ्या कडेन एग्रीमेंट करून आज पर्यंत 105 गोरवां आमची मडगांवची आमी ऑलरेडी लिफ्ट केल्ली आसा. आनीक गोशाळाचो तेणी एक इश्यू म्हणलो की काही एनिमल लवर्स जे आसा ते तांकां गोरवां जेन्ना धरता तेन्ना ते तांकां रिक्वेस्ट करता की तांकां व्हरनाका, तांकां सोड, हें कर तें कर. पूण आतां एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आतां आमकां अशें कांय करपाक मेळचें ना, कारण ती गोरवां परत त्या स्पॉटार येवपाक जायना, हेजी प्रिकॉशन आमी घेवपाक जाय. सो त्या खातीर तांकां स्ट्रिक्ट डायरेक्शन आसा की तुमी कसलेय तुमकां जर कितें अडचणी आसल्यार ते आमकां ब्रीफ करच्यो. आमी तांकां पुलिसाचो हेल्प घेवन जाल्यार कसली मदत करून ते आतां शक्य ना. आमकां काडपाक जाय म्हणल्यार काडपाक जाय, रोड वो गोरवां पासून मुक्त करपाक. आयडेंटिफाय केला तुमच्यांनी? सद्याक तरी आमी 105 गोरवां ऑलरेडी काडली आसा. तरी आसतना आमकां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची डायरेक्शन्स आसा की एक टीम करची म्हणून, एक टीम करची सगळ्या डिपार्टमेंट घेवन, आनी ती टीम घेवन अशे क्रिटिकल पॉयंट आसा ज्या जाग्याचेर गोरवां रातची रावता जावं खंय बसता ते पॉयंट आयडेंटिफाय करून ते हेल्पलायन नंबर्स नोटिफाय करचे. कोणाक सपोज एक रातचे गोरू दिसले जाल्यार तेणी त्या हेल्पलायन नंबरीचेर कॉन्टॅक्ट करून तांकां त्या एजन्सी मार्फत आपोवन हाडून ती गोरवां उखलची. सो अशे पॉयंट करपाचे आमचे ऑलरेडी आतां प्रत्येक डिपार्टमेंट आपले नोडल ऑफिसर दितले. ते नोडल ऑफिसर करून आमी एक मॉनिटरींग टीम तयार करतले. ती करून आमी सगळ्यांचे एक इन्स्पेक्शन करतले लेट नायट आवर्स, सगळे क्रिटिकल पॉयंट. त्या पॉयंटाचेर आमी सगळे ते मोबायल नंबर जावं कॉन्टॅक्ट हेल्पलायन नंबर हे आमी डिस्प्ले करतले. केन्ना पर्यंत जातलें? सद्याक आयज तेंची मिटींग जाली. आज सांजे पर्यंत ते आपले नोडल ऑफिसर दितले. फाल्यां पर्यंत टीम कॉन्स्टिट्यूट जातली. बाय टुमॉरो इवनिंग ऑर डे आफ्टर टुमॉरो, पर्टिक्युलरली इन द लेट आवर्स ही सगळी ड्रायव्ह जातली. हाजी पयलीं ब्लॅक स्पॉट. त्या खातीरच सुप्रीम कोर्टान क्लियरली डायरेक्शन्स दिला की अशे जे क्रिटिकल पॉयंट्स आसा ज्या जाग्यार गोरवां बसता त्या पॉयंटाचेर पयलीं स्टडी करा, तेंचेर एक्शन घेया क्लीन करपाक तेंचे गोरवां पासूनचे पॉयंट. सो त्या पॉयंटाचेर आमी पयलीं फाल्यां आमचो जेन्ना टीम कॉन्स्टिट्यूट जातली ती टीम परत फूल रावंड करतली आनी ते स्पॉट पयलीं आयडेंटिफाय करतली आनी ते स्पॉट पयलीं क्लियर करतली. त्या स्पॉटांचेर परत सपोज जर गोरवां दिसली जाल्यार ते आमी तो हेल्पलायन नंबर पळय जो आसा तो आमी थंय डिस्प्ले करतले. परत चुकून सुद्दां जर एक गोरू थंय परते आयले जाल्यार ते डायरेक्ट एजन्सीक कोणाक तो हेल्पलायन नंबराक कॉन्टॅक्ट करून ते थंयच्यान काडपाची वेवस्था जावपाक जाय. खंयची एजन्सी तुमी हे दिल्ली आसा सद्या? आमची हांगा मये एजन्सी आसा, ताका ऑलरेडी आमी एग्रीमेंट जावन तेमी ऑलरेडी 105 गोरवां उखल्लेली आसा हेजे पयलीं वेरियस ड्रायव्ह घेवन. शेतकऱ्यांक सुद्दां आतां स्ट्रिक्ट एक एनिमल हजबंड्रीची हें आसा की तेंच्या कानांनी तेणी ते टॅग घालपाक, नंबर घालपाक जाय. तो नंबर घालतरीच ते गोरू कोणाचें हें आयडेंटिफाय जाता. सो आतां तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे फाल्यां सपोज गोरू आमी धरले, कोणाचे बैल धरलो, म्हस धरली आनी ती आमी धरता लोकांच्या शेतान वचून धरना जावं आनी खंय वचून धरता. जे रस्त्यार बसता, रस्त्यार बसून जे ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम करता तांकांच धरता. तांकां फाल्यां डेफिनेटली कोणाचे शेतकऱ्याचे जर चुकून येवन बसले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां एप्रोच करपाक जाता. आमी ते मागीर परत ते व्हेरिफिकेशनाक एनिमल हजबंड्रीक तेंचे ते टॅगिंग आसता ते व्हेरीफाय करून त्या एजन्सी कडेन वचून तेंच्यांनी ते परत तांकां फायन कितें तेंचे फायन आसता ती मिनिमम फायन आसता ती भरून ते सोडटा करून. सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे जे एनिमल जे गौशाळाचे सगळे जनावरां जी हांगा ते रस्त्यार भोंवतात ताका लागून काही रातचे एक्सिडेंट जातात आनी एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाज्या डायरेक्शन प्रमाणे आज म्हजी चीफ ऑफिसर आनी म्हजी म्युनिसिपल इंजिनियरान आयज म्हजी कॅबिनेट मिटींग दवरली. तातूंत RTO डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, PWD हायवेचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, PWDचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले. आयची मिटिंगेक अशें थारलां की सगळ्यांत पयलीं सगळे डिपार्टमेंटाची नोडल ऑफिसर घेवन एक टीम पयलीं कॉन्स्टिट्यूट करप. तांकां सांगिल्ले कडेन आसा आज सांजे 5 पर्यंत तांचे नोडल ऑफिसर आनी वीथ डिपार्टमेंट नेम डेजिग्नेशन आनी ताचो कॉन्टॅक्ट नंबर दिवन आज सांजे पर्यंत टीम कॉन्स्टिट्यूट करता आनी आज मिनिट्स रेडी केल्ले वतले.
मिनिट्स रेडी केले जाल्यार सगळे डिपार्टमेंटाचे टीम कॉन्स्टिट्यूट जातकीर ते तुमकां प्रेसाक कळयतले. प्रेसाक कळयतले फूल टीम लेट इन द इवनिंग सगळे दीस इज ओन्ली फॉर मारगांव ज्युडिशन. दीस इज ते सगळे स्पॉटाचेर भोंवतले ज्या जाग्यार नॉर्मली गोरवां खंय सांजवेळाची येवन एकठ्यान जातात बसतात. जशें आमी केन्ना सांजवेळच्या खंय एक टिट्यार बिट्यार कशें बसतात तशें ती येतात. ते सगळे वचून इन्स्पेक्शन करतले. ते पर्सनली भोंवतले सगळे फूल अलॉंग विथ द टीम. तातूंत भितर जी गोशालाची जी टीम गोशाची ऑर्गनायज केल्या ताका ऑलरेडी मडगांव नगरपालिका कांय जाण म्हणटात मडगांव नगरपालिका काम करना अशें. तुमचे म्हायती खातीर सांगता ऑलरेडी मडगांव नगरपालिका 105 गोरवां आयडेंटिफाय करून ताणें धरिल्ले तांचे कडेन आसात. तांचे गोशाळे करते बिचोले मया हांगा ऑलरेडी 105 जनावरां गोरवां आसात. ही हांव ऑलरेडी आमचे म्युनिसिपल सगळ्या मार्केट इन्स्पेक्टरांनी एफर्ट करून तांकां धरून ते दवरले कडेन आसा. सो तोय आमचे कडेन आसा. ताजो नंबर गोशालाचो नंबर ताजो नंबर अलॉंग वीथ अवर टीम सगळे मेजर स्पोर्ट्सांचे मेजर जे बसतात ज्या जाग्यार तो नंबर सगळो शेअर केल्लो वतलो. आनी हो नंबर जे मेजर जे थंय बसतात ती गोरवां थंय डिस्प्ले केल्ले वतलो. कोणाकय जर खबर ना हो नंबर तो थंय डिस्प्ले करून ताका त्या एजन्सीक डायरेक्टली फोन करपाक जाता. आमच्या म्युनिसिपालिटीचे जे आमचे नोडल ऑफिसर तांकां कॉन्टेक्ट करपाक जाता. थंय नॉर्मली कशें आसता आमची गोंयकाराची टेंडन्सी आमी एकमेकाक सांबाळून घेवन काम करणारे मनीस. ताजी कंप्लेन आसा ती कशी आहा तो जेन्ना धरपाक येता तेन्ना तो ओनर ऑफ दॅट शेतकरी जो ओनर आसा पळय ज्या म्हशीचो जो गायेचो मनीस आसा तो ताका रिक्वेस्ट करता ना आपल्या सोडनाका आपल्या त्या आत्मनेन सोडिल्ली आतां कोण आसा हांगा आयल्या. सो एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शना प्रमाणे आतां ती निग्लिजन्स करपाक कोताय. हांव तुमचे मार्फत सगळे जे कोण ओनर आसा शेतकरी ओनर आसात जे तेंच्यो गायो म्हशी जे कोण आसात हांव तुमचे मार्फत तांकां रिक्वेस्ट करता ताणें आपले गायो जेन्ना सकाळची चरपाक सोडटा तेन्ना सांजवे टायमार घरा कडेन येतना कितें प्रिकॉशन घेवचें. पयलीं जेन्ना म्युनिसिपालिटी आमकां आपयता आमी तांकां येवच्या पयलीं तांकां इंटिमेशन दिता की बाबा तुमचे खंयचे कितें जागे आसा नोटिफाय करा. जर तांचो शेतकरी आसा जाल्यार शेतकरीन पयलीं एक्शन घेवंक जाय की गोरवां तांणी रस्त्यार सोडची न्ही. आतां हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे खंयचेंय गोरू 50 मिटराच्या भायर ओनर जर ना जाल्यार ताका स्टे कॅटलाचो टॅग मेळटा. भले ताका एनिमल हजबंड्रीचें ताका टॅगींग आसूं नासूं. आतां तशें जर आसा न्ही आमी धरले जाल्यार ते गोरू ताका त्या टायमार व्हरपाक मेळचें ना. ते गोरू ताका म्युनिसिपालिटींतल्यान क्लियर करून एनिमल हजबंड्रीचें लेटर घेवन पणजे हेड ऑफिसान एनिमल हजबंड्रीच्या वचून थंय क्लियर करून मागीर गोशाळेंतल्यान ताका व्हरपाक मेळटलें. आनी ताका फायनूय आसा 15 ते 20 दिसाचो टायम आसा. सो ह्या पद्दतीन त्यांनी मागीर गोरवां ती आपणाची व्हरपाची. फायन कितले आहा? फायन आतां स्टार्टींग फ्रॉम 3000 to 12,000 अशें म्हाका एक कानार पडला म्हाज्या. आतां कितें एनिमल हजबंड्री कितें वयर सकयल करता ते तेंचे डिपार्टमेंटा ते म्हाका काय खबर ना दिवतलें कारण आमी इम्पाउंडींग आनी रेस्क्यू टीम. पूण तुमगे मडगांव हांगा तुमगेले मनीस आहा धरपाक काय तुमी थंयच्यान ना आमी येतले बिचोलच्यान येवन मागीर सगळें फूल एक्झिक्यूट करतले. पण हांगा कांय ना तुमगे? ना मडगांव आमचें कांय ना. सो सद्याक जे रेस्क्यू चल्ल्या मडगांवन ते आमी येता नाजाल्यार ध्यान फावंडेशन येवनूय ते व्हरता जे जांबावले आसा. सो कोणाक पयलीं मेळटा ते एक्सिडंट जाले म्हणटकीर फर्स्ट प्रिविलेज कोण येता तेणें मारपाचें कारण ते जनावरांक ते दुखेन दवरूं शकना. दुसरी गजाल इम्पाउंडींग जे आसा ते आमीच करतले कारण मडगांव म्युनिसिपालिटीचो आमचे कडेन MOU सायन जाल्लो आसा. सो अंडर दॅट वी हॅव टू कम एंड गेट इट डन. तुमचे गोशाळेचें नांव कितें? गोमंतक गौसेवा शिकेरी गौशाला आमचें नांव.